नेसाय उद्देगीक वचणुकेंतल्या बांदकाम सुरू आशिल्ल्या फिश पॅकिंग फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी बेगबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें, मात नेसाय गेटीचेर हायट बॅरियराचें काम सुरू आशिल्ल्यान उजो पालपी दळाक घडणूक थळार पावपाक कळाव जालो। ह्या कामाविशीं कोंकण रेल्वे कांयच म्हायती दिवपाक शकना अशी म्हायती उजो पालपी दळाचे अधिकारी हरकुलानो गिल सोजा हांणी दिली। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। मरे तेंगे स्टोर खंय फिश कोल्ड स्टोर कितें फिशाचो हिंगा एक फॅक्टरी आसलोली आनी तेच पात्रान आपल्याक एक्स्ट्रा तुमचे आपल्या कन्स्ट्रक्शन चलता ते ऊस पेटलो इन्सिडंट जालो बरा बट तो इन्सिडंट जालो तो प्रिवेंट करपाक कांय फॅसिलिटी ना आनी गुन्यांव सरकाराचो। आतां उदक घातो म्हणजे जाल्यार उदक ना, रोड आहा म्हणजे जाल्यार नेसाय रेल्वे गेटी कडेन हायट बॅरिकेड गायलो आहा बरी गोश्ट, बट मॅन्युअली घाले फायर ब्रिगेड आसा जाल्यार खंयच्या वचून हाडपाक। आतां नेसाय सोयेन पत्तून वचून उडोवन येयली फायर ब्रिगेड, कुंकळसां पावली, खुर्चेरसां पावली, पूण मडगांवच्या हाती पावली ते बरें आहा। उदकाक तेंका 3 वाल आहा, एक वालांतल्यान उदक सोडपाक आनी 2 वालांतल्यान उदक वेस्ट जाला, ते लॉक जावपाक जाय कित्याक हिंग उदकाक शॉर्टेज आहा। फातरावन खंयसर टँकर अरेंज करून आतां दुसरे कंपनी स्टोर करून असो हितू पोताय टँकां पोताय असो दिसती पडटा। हें युनिटी पूण आमगे सरकारान हें दिसती पडना। आमकां कॉल आयिल्ले 12:45 मडगांव फायर स्टेशन, सो ताका उदक लागला म्हूण ते कंपनीक सिएट कॅनिंग कंपनी म्हणून आहा पळय हिंगा नेसाय, सो ते कॅनिंग करता तेंची आतां फूल प्लांट नीव बांदता ते बांदता सगळे ते बाफर आहा ते गम घालतात आनी तेंचे ते बारीक मायनींग ते वेल्डिंग करतात आनी ते बाफर हायली फ्लेमेबल ते गम आहा ती यूज जाता ते हायली फ्लेमेबल, सो ताका रोखडो ऊस घेतलो ते, तो ऊस घेवन ते आतां हायट पयले ते 6-7 मीटर हायट आहा ती, ओके ती हायटी जावन तेणी पयलीं क्युबिकल्स अशें हाफ हें केलां आहा फ्लोरींग आहा ताका, सो फ्लोरींग वयर तो ऊस पेटलो वयर हें करता आसतना आतां सकलच्यान आमचें ऑलरेडी जाल्लें आहा। आमी गाडी कुडचरे कुंकोळ्ळे आनी माडगांव आनी खंयच्या हात गाडी 3 गाडी सद्या आमचे चालू आहा। उजो ऑलरेडी कांटो जाला लेट कित्याक पावली कित्याक लेट जाली गाडी पयली आमची येयली न्ही हिंग येवन त्या वदां ब्लॉक हे वदां गाडी येवपा जायना, हे वदां गाडी येवना ते वदां ते भायल्यान सावन आतां हें करून हिंग पावले, सो इतली इंडस्ट्री आसतना ते ब्लॉक जाल्ले आहा आनी इजी एक्सेस आमकां डायरेक्ट रोड हिंगा मेळना येवपाक, सो आमकां भायल्यान सान घुवन येवपाक पडलें घुंवोन येवपाक पडटा, घुंवोन येवपाक भरपूर पयस आहा ते लागीना। पूण पयलीं तुमकां प्लॅन बी तेणी दिल्लो कोंकण रेल्वे की ह्या वटेन ब्लॉक केला आमी ब्लॉक केलो म्हूण आमकां अजून काय म्हणटा आमी येता जायत कॉल जाता हिंगा ग्रास फायर चालू आसता, तर आमी येता वचून वयता आनी खंयच्या रोड आहा तो सोदून काडून ते वाटेन वयता। तुमच्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर उलयला तुमी आतां अशें आमकां कांयच मेसेज ना ते कितें करता तें आमकां काय